बुधवारा पडिल्ल्या पावसांत गोंयांत बऱ्याच सुवातांनी झाडां पेडां रस्त्या वयले बोर्ड पडून नाशाडी जाल्या। चडशीं झाडां पडिल्ल्याच्यो केशी सामकार आयल्यात। अचकीत पडिल्ल्या पावसांत बऱ्याचशा लोकांचें लुकसाण जालां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमकां आतां 10 तारखेर रातचे 2:00 काळकोख आसतना इतलें मोड जालें, स्ट्रॉम जालें, भरपूर पावस येयलो आनी 50 आतां म्हणल्यार सगळीं म्हणल्यार 50 कॉलां जाल्यां। आमचे आख्खे रातभर काटींग चालू आहा। पडलोली गाड्याची आमकां लागीं मेळ्ळा ती पयलीं स्टार्ट केल्या, कित्याक आमगे मेन रोड पयले घरार पडले ते मागीर करता आनी बारीक रोड आहा ते मागीर एज पर प्रायोरिटी बेसीस आमी ते करीत आसता। आतां हिंगा घरार पडलें आनीक पास येयत म्हण आतां तरी आसतना कॉल येयत हांय आनी तरी आसतना आमचे तीन गाडयो भायर सरलेल्यो आहा। तीन गाडयो एक जनरेटर घेवन आनी एक सगळे काटर घालून ते काटींग चालू आहा। बेनावली चिंचिणी बेनावली पडलो आहा, कुर्तोरी मागीर आमगे हे एरिया मडगांव भरपूर झाड पडलेले आहा। इवन चांदर चालू आहा काटींग इन प्रोग्रेस। बोर्ड पडलो म्हणून कितें कॉल येयलो तुमकां? हां बोर्ड पडलो म्हणून आमकां कॉल येयल्ले, 2 पाटी कॉल येयल्ले राती। हां खंय सकयल बाजारांत या केटीसी बस स्टँड आयल्यान हायवे ऑन द मेन रोडाचेर आनी आमी गेल्ले 2 पाट गेल्ले आनी ते बासचे ती पोत्री आनी तेजे सगळे लोकडां हें आहा ताका लागून ते काटी हेका लागून आमकां मातशें टायम ना, कितें घराचे पडलो आहा, रस्ते ब्लॉक जाले ते कॉला आमी प्रिपेर एक वदां रस्तो ऑलरेडी क्लियर केल्लो आहा तेणी, एक वदां ते आहा ते काटींग करपाची गरज आहा। चडशीं घरार झाडां पडले ती कंप्लेनी आय न्हू? हय चडशीं घरार आनी रस्त्यार। काय मारले तेन्ना किती लॉस जाला तुमकां? नळ गेला भितुरले आमगेले सगळे टीव्ही आशिल्ली उदकान काल राती कडेन पावस जालो ते उदकान मातशें टीव्ही हे जाला, टीव्ही भिजली? टीव्ही मातशी भिजला, टीव्ही काय पळोवना येत आनी भितुरले ते हे जाला, भितुरले ते आमगेले ते लाकडां बिकडां मोडला, टेबल बिबल मोडला, केबल हे जाला, नळे बी सगळे गेले घराचे? घरातले गेले। मैंने तो मान लीजिए सुबह इधर आया वो लोग बोलते हैं तुम्हारा वो साइड गई अम्बा का झाड़ गिर के तुम्हारा गाड़ा भी टूट गया, 2-3 गाड़ा डैमेज हो गया करके बोले, एकदम कार में गया बोले। रात के बारिश की वजह से हुआ। और आपको कितना नुकसान हुआ अभी? वो बोलने का होता नहीं, अभी वो काम का आदमी को बोलेगा बुला के लेके आएगा तो बता सकते हैं। हमें वो काम करने वाला गाड़ा है तुम्हारा, वो सामान बेचने वाला गाड़ा है तुम्हारा? कपड़ा का है, कपड़ा का। रेडीमेड। और तुमचं